विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे सर्व बंधू भगिन्यांक म्हगेलो नमस्कार. हांव एम.आर. कामत. आजी एक वैशिष्ट्यपूर्ण जाल्ल्या विशयार भासाभास करचे खातीर हांगा आमी मेळ्ळ्यांची. मनशा लागीं कसल पुरा एक नमनात व्यक्तींत कॅपॅसिटी आसता, तागेलें ज्ञान कितलें आसता, ताणें खंयचे खंयचे आयामार काम कोरयेत असल पुरा पळयतना आमकां केलो विशय गोत नातिले म्हळ्यार येले मरे काय म्हणटात अशें आशिल्ले मनीस मस्तच. तांगेले उलयल्यार आमकां कळटगी हांगेलें ज्ञान कितलें, हांगेले आयाम कितले आनी खंयचे खंयचे पुरा एक फिल्डांत काम करता असोची म्हूण सांगून असले एक अपरूपीय व्यक्ती हांगेले कोंकणी समाजांत कोंकणी कारवी समाजाचो एक मुखेली नागराज कारवी आमगेल मुखार आसाची. तांकां स्वागत करूया. नागराज कारवी तुमकां स्वागत. थँक्यू. नमस्ते. तुमगेल बद्दल हांव आयकताना म्हाका मस्तींतले एक चिंता पयले हे कशी साध्य म्हणून एक म्हगेले प्रस्नार्थक चिन्ह एक उत्तर आज तुमी म्हाका मेळ्ळ्यांची. तशी तुमगेले एक भासाभास कोरनो ह्या विशयांत म्हगेले उतरां एक दृढीकरण करचे एक योजना म्हगेली. तसो लायक म्हळ्यार एक शिक्षक जावन हायली क्वॉलिफायड आसाची शिक्षक असो तुमी यक्षगानांत हव्यासी यक्षगान कलाविद येवय, योग शिक्षक येवय आनी तुमगेले कळना ती खंयचे फील्ड चेडी ना म्हूण म्हाका दिसता. बरपी कोंकणी एक साहित्य येवय तुमी असल पुरा काम कोरनो आज समाजांत एक उत्तम नांव घेतला म्हूण म्हणटना तुमगेले बद्दल म्हाका सहज जावन एक हे आशी जे तुमगेले उलोवका म्हूण दिशिल्लो सहज. तशी आमी आतां प्रारंभ करचे. पयल्यान पयले तुमगेले एक वळख सांशे वळख करून दिता हांवें. तुमगेले बाल्य, तुमगेले आणू अम्मा आनी तुमगेले प्राथमीक जाल्लें शिक्षण शाळे विशयांत सांगू येतगी आमगेले शिक्षकांक. नमस्कार. आनी म्हगे नांव नागराज कारवी म्हणून. गांव खंचगोड म्हळ्यार कुंदापूर तालुकाचे गंगोळी लागीं येता. मागे अन्न नांव नारायण कारवी म्हणून, अम्मा नांव कमला कारवी म्हणून. आतां तेणी दोगूय ना आमी 16 चेडवां. 16 हांव लास्टांचो. बाल्य म्हळ्यार मागेलें प्रायमरी स्कूल खंचगोड गव्हर्मेंट स्कुलांत गेलेलें. मागीर 6 आनी 7 क्लास गुज्जाडे गव्हर्मेंट स्कूल. मागीर SV सरस्वती विद्यालया गंगोळेत सेकंड PU वरता तांकां करलें. मागीर डिग्री कॉलेज मागेलें बೈಂದೂರು डिग्री करलें. B.Ed डॉक्टर TMA पै कॉलेज कुंजिबेट्ट उडुपी. मागीर MA M.Ed हांवें करस्पॉन्डन्स करलें कर्नाटका राज्य मुक्त युनिवर्सिटी. रँक आयला म्हणून आयकतस. कन्नड MA करलें. कन्नड MA अंत 9ನೇ रँक येयलें स्टेट लेवल. 9th रँक. वय वय खुशी विशय. आनी हव्यास जावन हांव स्विमींग करता. फस्ट दर्यांत करीत आसलेले. दर्यांत मातसो हांतना स्ट्रोक त्या कल्ल्यागूत नासले तेन्ना वयचे लांब वयचे पोवचे येवचे अशी करीत आसलेले. मागीर मंगळूर येना पड तेचे एक वे काडले म्हळ्यार तेका तिंत स्ट्रोक आसा 4 टायप स्ट्रोक आसा. ते पळय म्हाका एक गुरू मेळ्ळे हांगा BK नायक म्हणून. तेणी रेशमी इलाकेत इन्स्पेक्टर जावन आसलेले मंगळुरांत. वय वय तेणी तुका लायक स्टॅमिना आसा पोवचे लायक आसा जाल्यार चिकी तेका पॉलिश जेवंक येता तेका सांगा ना. तेणी म्हाका कोचिंग दिली. दिवन कॉम्पिटिशनाक पेटयलें. वच्यान प्रायज येयलें. मागीर तिंत चिकी थोडी नांव येयलें. तुमी आतां चिकी गुर्तीच कारण त्याच म्हणून. वय वय हांव आतां पोवचें म्हळ्यार स्विमींगा विशयी तुमकां हांव चेड सांगले सगळें तुमकां हें करतना परिचय करतना कसं म्हळ्यार तें सांगूंक गेल्यार खंय दाखोवन स्टार्ट करचें न्ही खंय पावता म्हणून म्हाका कळ्ळें. तुमकां आजी मुख्य उद्देश मेगेलो तोच कसं म्हळ्यार तुमी एक रेकॉर्ड ब्रेक केलेलो मनीस. जागतीक रेकॉर्ड आसचे पुरो आमगेले स्टेट आसचे पुरो आमगेले इंडियाचे ऑल ओवर रेकॉर्ड आसचे पुरो हें पुरा ब्रेक करून तुमी मुखार आयले. तुमी आमगेले एक मनुश्य मनशाक आमकां खूब संतोश जाता. हे नागराज कारवी आमकां एक सांगू येता की तुमके प्रेरणा हे पोवच विशयांत प्रेरणा दिल्यार तुमी एक गुरू मागीर मेळ्ळालो तुमकां. तर सुरवेरी हे म्हाका कळलेले विशय कारवी जनांग आसूचे तांणी पुरा ह्या समुद्रा बगलेनच चड आमी
एक उर्फ दांटवाल म्हणून जाल्यार ताकडे ब्रह्मावर कुंदापुर गुज्जाडी गंगोळ्ळी वय वय बडकळ ताकडे वत्ते ಹೊನ್ನಾವರ कुंटात वता मग बत तुमगे लोक सिंपल पळ्याच मस्त आणि तुमगेले लैफय मस्त एक कठीण श्रमजीवी म्हणतात आम्ही काय कोरोना शिल्क तसल कडेन तुमकां ह्या कोर्सच्या कशी प्रेरणा धरली म्हळ्यार आमगेले घर रावचे समुद्र तुम्ही समुद्र म्हणटा आमी दर्या वय वय एकच दर्या लागीं आसा आमगे घर वॉकेबल एक 10 एज गायले मार समुद्र समुद्र मेळटा आमगे बाल्य पुरो दर्या लागींचे बय तांगे केरचे तिनय क्लास आसतना म्हाका पोवचे म्हळ्यार तेन्ना आत्याशी चेडवाक मस्त केअर जावन घेवचें ते पर कांय ना चेडवां खेळत आसा मार तेंका एक धैर्य चेडवां बरो नासय न्ही वय 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 करेक्ट तशी दर्या लागीं पोवां वयता आसली आमी तिनय क्लास आसतना फर्स्ट डे गेल्लो जस्ट उदकांत इतले उदकांत पळयले तशी एक 4-5 दीस आसतना म्हाका पोवांक कळ्ळें म्हळ्यार फ्लोटींग जावंक कळ्ळें मागीर तांगा पोवचें सुरू केलें मागीर आमगेले गांवांत कैरमपणी म्हूण एक भले भले न्हू वय 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 ते म्हळ्यार अर्धचंद्राकृतीचे उंच रावन ताणचे ते आतां दर्यांत भायर वयतले तेणी दुसऱ्याचे म्हळ्यार मिनुगारिके तिंगेले वृत्ती ते एक वर्ग दुसऱ्याचे आमगे कैरमपणी म्हळ्यार स्कुला वयतले चेडवां चिकी म्हातारे जाल्लेले मागीर चिकी जिवा जावन येतलेले तेणी परत उंच रावन ते ताणचे ते वरचे तांगे सेक्शन ते वय तांकां टायम चड रावना आतां सकाळी स्कुला वयतले चेडवां केतले टायम सकाळी एक 9 घंटा तो फ्री रावता तेन्ना तांगा वयचे आमी ते तिंत शेरवाचे केन्ना ते जाळार रावता जाळाचे पालो वाडचे रावता तेका रोप एक उडयता ते आडचे म्हूण रावता ते पालो वाडचे पोवन वयता आसले नॉर्मली पूर लोकांक आतां कसल मेळ्ळे मसळी कसल मेळटा तेका एक वंटो दिल्यार ते पालो वाडलेले 2 वंटो दिता तशेंच तो पळोवन वता म्हळ्यार एक्स्ट्रा एनर्जी वय वय आनी तिगे स्किल न्ही ते वय वय एक वडेर वोल ताणून वयता न्ही तेंका 2 वंटो मेळटा आनी एक पालो वाडलेले 2 वंटो दिता म्हाका म्हळ्यार स्कुला वयता कॉलेजा वयता आसतना 2 वंटो म्हळ्यार बसा करचे ते प्रोजेक्ट न्ही तेका हांव म्हणलें पालो उरताले त्या म्हळ्यार ते चड जावन पावसडी एंड जायत आसतना हें काम स्टार्ट जाता तेन्ना चिकी दर्या रफ रावता तेन्ना वयचें येवचें मार ते पोवान वयचें मार चिकी डेंजर रावता त्या टायमार बी हांव वचन पालां व्हरता आसलें ते पोवचे म्हळ्यार कितले कठीण आसता दर्या पोवान वयता रफ रफ म्हणटा वय रफ आसता न्ही पोवानाच्यान येता म्हणजे एक धैर्य आसता तशें वयताले आमगेले चंद्र कार्य म्हूण एकले तेजे ओनर आसा तेका म्हाका दान दिला धैर्य तेका नो काम जाल्लें म्हणून मारता म्हूण गॅरंटी तशें हांव वचन घेवन येता आसलें ते म्हळ्यार मौज म्हणटा ते पास करून वचन घेवन येवंक ते म्हळ्यार ते दोन वाडे म्हळ्यार तेजे वेवसाय एकाच रावना पयले एकाच रावता तांकां वचन घेवन येवंक ते तशी मागीर आमकां गुत्र पळय पच्चिले म्हूण गोत आसा ते दर्या भितर इतले मोरवाय टायप रावता मरवाई वय शेलफिश शेलफिश हसर जावन नीली कलर वय वय ताका केरळांत नीली म्हणटा गी म्हणटा नांवां तशी म्हाका तशी हांगा पच्चिले म्हणटा आमगे जॉब मरुवाई म्हणून एक तुळो मरुवाई म्हणून सान सान हे ओड ओड कळ्ळें म्हाका नीली नीली पत्रार जावचे ते दर्या पत्रार कळ्ळें गेला हांव ते बुडकाय ते एक पट्टी बुडला जायना एकर गेले मार एक 300-400 पट्टी बुडकाय बुडले तेन्ना एक पट्टी गेल्यार एक तितले मेळटा ते घेवन येवन उंचे आमी कशी घेवन येवची कशी अशें हातींत घेवन हातीन घेवन येवचे केलो लोक वळ करता वडे घेवन येते तिजेर घालते आमी एक वड एक कोंडाले म्हूण रावता जाळाचे ते उंचे ताका फ्लोट बांदून दवरते तिंत घालून वयचे ते हांव सार आसतना वयताले मागीर जी प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार खाना दूख स्टार्ट जाता आनी चिकी चॅलेंजींग ते मागीर मागीर बाबान चिकी सवलें वयचें नाका तूं एकू स्कुला वाच ना तें काम कर मागीर सोडलें वय हांगा मोग तशें आसना सगळे विशय त्या मातशें की बॉडीर फुल प्रेशर पडटा मुळात आनी कितले निमिश ते आसता तें भितर तांकां एक ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದೂವರೆ ಮಿನಿಟ್ ವೈತನ ವೆಂಚುಕನು ಉಡ್ಡುಕ ವೆಂಚುಕ ಪತ್ರ ವೈರಿ ಅಷ್ಟು ಪತ್ರ ವೈದ್ರು ते करपून काडकाते बेस्ट आसा नाजाल्यार केल्ले लोक ते सट्टुका टायप वय वरचे तुम्ही भितर वरका ते वळन ते काडता आमी सांजचे आसले चड
एक्सपेक्टेशन चड नासलेले वय करेक्ट थोडी थोडी मेळा पुरो एक 500-600 ते पूरा स्विमींगा भितर येता न्ही स्विमींग कोत्ताला ते काढता बुडचे काळकाय कळका स्टॅमिना रोवकाय वय हे पूरा स्विमींगा बरान येवचेका ते आमकां लाभ जाले तुमकां पुरो आकार उकार थंय दाखून स्टार्ट जाल्ला म्हूण सगळें म्हळ्यार तुमगेलें एक प्रोफेशन तुमी लागीं आसची ताजे वटूच एक नमुने तुमगेलें जीवन केलेलें दाखून तुमकां उदकाची भंय म्हणून दिसची आनी हें पुरो सांगिल्लें दाखून होगूर होगूर करका आनी नेसेसिटी आसता केलो पाटी तुमी म्हळ्यार वरी आतां आमकां वचचें जाल्यार स्कुला वचचें जाल्यार आमकां करचें आसलें म्हूण सांग तें तुमकां आनी एक नमुन्याचें हें जाता तशें देखून तुमगेलें जीवन तशीच हें मुखार सरलें मागीर 8th क्लास आसतना आमगे घरा वाड आसलेले आमी चोडवाक आपूण वचनासले तेणे 8th आसतना एक फावटी गेल्लो हांव बाबा बरान गेल्ले तेंगा तान कसो करतालो हांव फ्री जाल्यार आयतारा आनी राज्य आसले तेन्ना ते मिटर वेकेशन जेन्ना रजे मेळटा एन्युअल एग्जाम तेन्ना पर बाबा बरान वयचे वाड्याक फिशींग वयचे तशी फिशींग वयचे दर्या फुल्ल टच जाले म्हळ्यार उंच रावन आमी दर्या पळयचे दर्या भितर वयचे मस्त व्यत्यास आसा करेक्ट त्या म्हळ्यार भितर गेले तेन्ना ताजे दर्या कशी वाव कशी येता त्या वावाक दर्याक आमी वाड कशी व्हरकाय मागीर आमी कशी रावकाय ज्ञान जावका ज्ञान जावका आनी शक्ती जावका आनी धैर्य जावका अशें हेची फळ आसल्यार फावना धैर्य जावका बिल्यार मागीर काम जायना आनी घेवचे वाडे आसा न्ही म्हळ्यार 3 घंटे वचच्यान 8 घंटे येवचे वाडे आसा तेजेर वयता आसलेले ते रेग्युलर म्हळ्यार कॉलेजा वयता 3 घंटे म्हळ्यार सकाळी पंतेरी 3 घंटे 3 घंटे वयचे वचच्यान 3 घंटे 3:30 4 घंटे अशे वयचे गेल्यार एक 8-8:30 घंट्याक चड येतात तेन्ना म्हाका कॉलेज वचचें करेक्ट न्ही कामय केल्ले पयशे मेळ्ळे आनी एज्युकेशन दोन बॅलन्स वचचें जालें ते रेग्युलर वयता आसलें हांव एग्जाम हें ते कसो आसता रे मागीर ते सकाळ वता जेवप तेज म्हाका दिसता तुमगेलें मूल प्रेरणा आसच्या पुरो चल म्हळ्यार नाजाल्यार त्या मनशाक धैर्य येवका म्हणून वयना आनी तुमी असल पुरो एक साधन केल्लें ते कसं म्हणटा जागतीक साधन म्हणून सांगूयेच तुम्ही योग शिक्षकय वय नवय आनी पोंचांत रेकॉर्ड तुम्ही पोंचा रेकॉर्ड करच्या कितली की भांगरा पदक आनी रुप्या पदक आनी एक तांबडा पुरो घेतला नवय विश्वास ते तुमकां प्रेरणा जाले वय प्रेरणा जालें मागीर मागीर वचून तुमी ते मागशे पळय न्ही जाल्यार तुमगेलें विशेषता एक आर्टिकल हांव वाचील कसं म्हळ्यार तुमगेलें कसं म्हणटा पांया बांदून सरपळी घालून बीग घालून तुम्ही 1 किलोमीटर थंय रिवर्स सायड म्हळ्यार एगेन्स्ट विरुद्ध दिकू म्हणटा तें पोवचें मस्त कश्ट आसा ताका धैर्य मस्त जावका मागेर लेकारी आमी एक भायर दाखोवन पळोवचें मानता म्हाका पोवच्या कळटा बट दर्या पोवच्या जायना आमी खंय जाल्यार लेक गे तळ्यांत पोवयेत सगळं तुम्ही ते पांया बांदून केलें ताजे बदले एक दोनी सांगता म्हाका विशय कशी म्हूण सांगू शांती ट्रस्ट धर्मस्थळा तेंगेले योगा क्लास आसलेले केन्ना 10th आसतना हांव क्लासा वयता आसतना बोज अंडा म्हणून एकलो योगा गुरू तेंगे कडेन हांवें योगा शिकले आतां तेणी ना योगा शिकले ते योगा येताले एकाद पोवां येताले ते दोनी वट्ट केला कशी म्हणून म्हाका एक आयडिया करोना टायमार एक आयडिया येयले करोना टायम केल्ले आयडिया येयले मार आमी हांगा मंगळूर महानगरपालिकेचे स्विमींग पुलाक वयताले डेली रेग्युलर वयता आसलेले कोरोना येयले बंद जाले स्विमींग पूल आमकां ते पोवां वयचे आसा ते आमगे सी स्विमर्स म्हणून मँगलोर एक टीम आसा आमी खंय वयचे म्हणचे केले तेन्ना तण्णीरबाई बिचा वयतले डेली सकाळी मागीर 8 घंटे नंतर तांकां पोलीस येता तेजे भितर एक म्हळ्यार करोना टायमार खंय वचाक ना न्ही 2 घंटे तेन्ना 8 घंटे वरता आमी तांकां बिचाक पोवां वयताले डेली गेले तेन्ना तांकां प्रॅक्टीस केले म्हाका अशी केल्यार एक प्रयत्न केला कशी म्हणून पद्मासन भंगी गायले पद्मासन भंगी हांव दर्यांत कितले वखद जेवण रावता तेका सरपळी गायला कशी ते सरपळी घालून एक रेकॉर्ड करया म्हणून मागीर ऑनलायन पळयले नेटार पळयले युट्यूब पळयले तिंत सामान्य उंच रावलेले ताळ्यात मागीर स्विमींग पुलात हांगा पुरो करले आसा करले मार जस्ट घालून करचे तितले दर्यात सरपळी घालून करले कोणी ना जागतिक मट्टार कोणे रेकॉर्ड करूं ना सरपळी घालून पद्मासना बिलकुल करूं ना तेकाच हे योगा आनी स्विमींग दोन वट्ट करया म्हणून 2 in 1 मागीर गुरू बी के नायक सरा कडेन सांगले अशी म्हाका एक आशा आसा एक रेकॉर्ड करचे
ना तू कर ताका सपोर्ट पुरो हांव दिता आनी आमगे टीम आसा न्ही पुरो सपोर्ट दिता मागीर ते हांवें इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड तेंचे कडेन विचारले तेणी ओके म्हणलें ताका पुरो प्रोसिजर मस्त आसा ते म्हळ्यार कमिशनर ताना पुरो हें आनी नॉमिनेट करता की जेन्ना पळय तेणी म्हळ्यार परमिशन दिवंक जाय म्हळ्यार आमकां आमगेचेर धैर्य रावता जाल्यार तेंकां आमी मागीर बुडान गेले म्हळ्यार कोण मोहिवय करल तेंकां विचारता न्ही तुमी कशी परमिशन दिली तेका पेपर वर्क पुरो मस्त आसा ते पुरो करून डिसेंबर 18 2020 तनीरबाई बिचात हांव तें रेडी जावन दोग जाण गॅझेटेड ऑफिसर एक प्रदीप डिसोजा आमगेले युवा सबलीकरण क्रीडा इलाकेचे आनी आमगे इलाके शिक्षण इलाकेचे मल्लेस्वामी म्हणून तेणी दोग जाण साक्षी आनी पुरो टीम येयले पुरो प्रेस टोटल रेकॉर्ड करचे दीस ते दीस मागीर करावळी कावली पोलीस तेंगेले मार्गदर्शन तेणी पुरो शेरवन तानी येता की तुमगे लोटू तेणी भायर 1 किलोमीटर दूर असले म्हळ्यार तेंगेले वोड बोटी ते तेंकां चड येवंक जायना जायना मोर्चे कडेन हांव बुडान गेलो तेंकां केले करूं जायना ओहो जाल्यार तेणी येयले म्हण धैर्य तांकां रावता तेणी हां 1 किलोमीटर दूर रावन हां सपोर्ट दिता दर्याक विरुद्ध जावन ते दीस पावले तेन्ना वयताना फस्ट एक व्हड वेव येयले मौज येयले वय त्या मौज येताना सामान्य ते मौज येताना एक व्हड रोटेशन रावता हांगा भितर त्या रोटेशन चुकोवन भितर वच्यान त्या मौजेचे रोटेशन उणें चुक्को का ते वय ते चुक्कोन तुमी प्रेशर उणें जायना पण उंच येयलें 1 किलोमीटर नांदरे ते वापस मारत की म्हण न्हू आळ पाळ गुंताना तुमकां उडोवना बाय उडयना फोर्साक आमी उंच वचोन पडटा आनी पांये ना न्ही वय पांय बीग घाललो पांयाक पद्मासनाक उंच वचोन पडल्यार एकूच जीव वयता नाजाल्यार रेकॉर्ड ब्रेक जाता हें जाता रेकॉर्ड करचें जायना त्या टायप जाता तें कितले प्रॅक्टीस करलेले कोचे जाले ते 25 मिनिट्स तांगा वचोन पावले ते एक रेकॉर्ड येयले ते जागतीक मट्टार फस्ट टायम ते केले मस्त मस्त तुमकां अभिनंदन म्हळ्यार सामकें चारप्यान कसं जाल्यार म्हळ्यार असले एक रेकॉर्ड केलो मनशाक जेन्ना कळल्यार तांतूं कोणाक एक प्रेरण मेळून पुरो म्हूण आमगे लेखा तुमी केला तुमी कसं एक रिस्क घेतला नो एज पर पडके जाल्यार सामान्य काम नाही ते म्हणून काही वय डिस्कस आनी बहुशा तुमी ते डिक्लेरेशन दिवंक आसचे पुरो असल पुरो हे आसता प्रॉब्लेम आसतना तुमी ते केल्लेले विंगड जेन्ना आमगे युवा पिळगेक पूण एक सादारण एक हें दावो म्हणून लेखचे प्रेरण दावो चालेस घेवेत म्हणून म्हाका दिसता नागराज मामा आनी एक सांगचे जाल्यार तुमकां कितल्यांत गोल्ड मेडल आनी हें मेळ्ळां हांव म्हणलेलें नॅशनल पोंच्यान तूं हय पोंच्यान नॅशनल लेवल गुजरात गेला म्हाका हें रेकॉर्ड करचे किंवा मुखार हांव नॅशनल लेवल गेला नॅशनल लेवलात फस्ट एक गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉन्झ मेळ्ळे फस्ट गेले तशें एक 6-7 फावटी गेला हांव दिल्ली गेला मागीर हांव गव्हर्मेंट एम्प्लॉय स्टेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉय हय तेका आमगेले हांगा स्कुलाचे शाळेचे मास्टर जावन आसा मास्टर जावन आसा हय मुलाकाड गव्हर्मेंट स्कूल मँगलोर हांगा टिचर जावन आसा फुडके बंटवाळा लागी अशी म्हणून बंटवाळा आसले ते रेकॉर्ड करचे टायम बंटवाळा गव्हर्मेंट कॉलेज स्कूल कलमंजा म्हणून बंटवाळा तालुक्यांत तेन्ना हांव तांकां कॉम्पिटिशनाक वयचे प्रेरणे कसल म्हळ्यार सरकारी नोकरार कॉम्पिटिशन म्हणजे जाता प्रति वर्स आसा आतां ह्या फावटी जिल्ला मट्टाचे आसा जिल्ला मट्टात आनी राज्य मट्टात गोल्ड येणार नॅशनल लेवल आसा अखिल भारत सिव्हिल सर्वीस कॉम्पिटिशन जाता तशी सरकारी नोकरार कॉम्पिटिशन वचन हे नॅशनल लेवल गेले नॅशनल लेवल वचून दिल्ली गेले गुजरात गेले मंगळूर बी सुमार फावटी गेले ते परवाच्यान गोल्ड मेडल सुमार फावटी येयले असो नागराज तुमी बूक बरयता की हव्यास आनी आख्ख कांय पोवच्याक आनी बरोवच्याक विश्वास मस्तच हे लेखा म्हळ्यार एक विंगड तुमगेले एक सब्जेक्ट घेवन तुमी हें केलेलें म्हाका मस्त त्या विशयांत अभिनंदन करचें तुमकां दिसता तुमी 3 बूक कितें पब्लीश केला नवाय कन्नडा रे आनी एक तुमगेले एक 501 ಪಾರ್ಥೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಹದಿಮೂರು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಚನಕಾರ असलेले वय बसवण्यांनी त्यांनी 12ನೇ ಶತಮಾನ त्या टायमार मस्त वचन साहित्य मस्त असले वय उत्तुंग काही आता हांगे कसं गेलं म्हळ्यार हांव एक 13ನೇ ಶತಮಾನದ असा म्हणून
आमनी बर. आल्यार हम्म. त्यांना टेक्निकली पदां त्यांना कल यूज करनातच हम्म. म्हळ्यार इंग्लिश वर्ड्स ना हम्म. मागीर आते असलेले कसल टेक्निकली सामान ते कसल ना हम्म. त्या टायमार त्यांनी कशी बरयले कन्नड पद हम्म. तशी कन्नड पद यूज करना 501 वचन बरयले वचन कोणाल ते मगेल्याचे तुमगेली हांये बरयले आणि तुम्ही कसं काव्यनामा काव्यनाम ಕಮಲತನೇನ ಷಟ್ಪದಿರ ಕಾವ್ಯನಾಮರ್ ಬರೆಯಲೆ ಹಾ. ते ಸಾಧಾರಣ 240 ಹ್ಮ್. ಷಟ್ಪದಿ ಬರೆಯಲೆ हम्म. षटपदी मार मुखार पर षटपदी बरेत असलेले होय होय षटपदीत 100 विदास शर कुसुम भोग भामिनी वार्धक परिवर्धिनी हम्म. 100 विदास हम्म. तिंतु कुसुम षटपदी हम्म. ते 5 मात्रे गणामण येता हा. ते कुसुम षटपदीर हम्म. कमलतनयन षटपदी म्हणून हांवें बरयले सुमार 240 षटपदी आसा तेजे एक बूक करले तेजे नाव कमलतनयन षटपदी षटपदी म्हणून. वय वय हो. बरयले मला तुम्ही कन्नड पंडित तलाल तर कोणी पुरा पंडित म्हणून नाही हव्यास बरयत असले नाही बट हवी असं करेक्ट हवी असं त्या कसं मला एक चार्ज करचे आम्ही बॅटरी चार्ज करणं तशीच जाल्यार तुम्ही बेसिकली तुमगेले मन येवका नव्हतं आसक्ती आसा आसक्ती होय कन्नड MA करला न्ही होय आणि कन्नडात नुसतं आसक्त केलेले तेका तशी बरोय जाले हम्म. ते मार षटपदी बरयतना तितले सुलभ ना ते मात्रे करेक्ट ओके एक अक्षर एकाच देणार तेका देणार दीर्घ रस्व ते पूर क्लियर असला मात्र बरोय जाता होय होय आदि प्रसार ओके मागीर 5 ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಾರ್ 5 ಎರಡನೇ ಲೈನ್ 5 एक गुरु ओके ते लघु गुरु लघु गुरु क्लियर गुर्तसला मात्र बरोय जाता म्हळ्यार ते पद्य आसा न्ही आमी गुणगुणिस्ता रावल्यार मना भितर रिदमिकली गेल्यार मात्र बरोय जाता नाल्यार बरयचे जायना ते मारी दुसरे परिवर्तन षटपदी इंत पुरो हांवें 1-2 अशी बरयला जाल्यार कुसुम षटपदीत चड बरयला म्हळ्यार 240 कमाना बरयले म्हणजे आता तुमगेले ते 501 पब्लिश जायना म्हणून 501 ಪಾರ್ಥೇಶ್ವರನ ವಚನ ವಚನ ಮಾಯಿ सांगले न्ही होय नाही ते पब्लिश जायना वेद जोड ना जाऊ ना नेक्स्ट कर काय ते ते टाइम प्रोसेस 501 ಅಲ್ಲ जायला बरोवन दवरला दवरला टायपिंग पुरा रेडी आसा रेडी आसा नेक्स्ट आता तेजे बुक कर काय आनी बरयले एक इब्बनिय ಮೆರವಣಿಗೆ म्हणून ते कथा संकलन कथा संकलन वय इब्बनिय ಮೆರವಣಿಗೆ तेंत 13 कथा ಕತೆ आसा मागीर पडुगडलिनिंद म्हणून एक पडुगडलिनिंद पडुगडलिनिंद म्हळ्यार हांवें दर्या ಕರಾವಳಿ नदी ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ ಹಾಂवें लागीं तान पळयले वय वय करेक्ट सुमार 200+ लेखन बरयला व्हेरी गुड वय 200 लेखन बरयला हा. तिंत सेलेक्ट करून एक 30 लेखन ಒಟ್ಟು ಕನ್ एक पुस्तक काडलें वय पडुगडलिनिंद वय जय कर्नाटक पत्रिकेत हें पडुगडलिनिंद म्हणून लेखन येताले 100 येना पडे बंद केलें मार मस्त टायम देंव काय तेका बरोवचे वय 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 अनकण बरा म्हणून करले मागीर कार्वी ऑनलायन म्हणून एक पत्रिका आसा तिंत हाय दोणी म्हणचे नांवार बरयलें मागीर सागर सम्राट म्हणून एक पत्रिका आसा ते उत्तर कर्नाटकात पत्रिका येता ते कारवार ಕಡಲ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಕಡಲಿಯ ವಿಷಯ न्ही ಮಾತ್ರ वय ते पुरा येता तिंत ಕಡಲ ಕಥೆಗಳು म्हणून एक ಕಾಣಿ ಮೇತಿ नाही हेच ಕಡಲ ಕಥೆಗಳು दर्या विषय बरोबर रिलेटेड वय वय समुद्रा विषय बरयलें ते पुरा ಒಟ್ಟು कला एक 200 चड येता हो दर्या बागेच बरयलें ते पुरा मागेले ओन एक्सपिरियन्स म्हाका कसल अनुभव केला दर्यात हें करता आसलें ते पुरा हें लेखना टायप आतां उदयवाणीर आतां सुमार लेखन येयले बरयत आसता विजय कर्नाटक विजय कर्नाटकात शिक्षण संबंधी लेखन बरयत असलेले आतांची की उणी करला शिक्षण संबंधी लेखन बरयता की उणे दर्या बागेचे चड नाल्यार हें बरोवचे तुमकां मनस्थिती कशी आयली हें पोवचे केन्ना तुमी शाळेक वचचे केन्ना हें करचे केन्ना म्हण म्हाका एक म्हणलें मागीर एक आसा तुमगेलें तें नुडी तेरू म्हणलें हांव तें कैंगी म्हाका कोड पळयलां वाचलां तेंच्यार म्हण म्हाका उडूक आसना एक हांव लेखील कशी म्हळ्यार ही तें नुडी तेरू खंयची दाखोवन तुमी एक सिलेक्टेड कोर न्हू एक इडी आसना म्हाका एक आमी म्हणणी म्हणटा ताका आनी म्हळ्यार एक गादे मा तुकडे तशी त्या परस सिलेक्ट करून घालचें दिसता तुमी म्हणलें की त्या पळयता गेल्यार हें तुमगेल्यांची क्रिएशन्स वय क्रिएशन
काही म्हाका दिसता सुमारूच काही 1000 2000 2000 आनी 10 उणे आसा हा पळय डेली बरयता वय वय 4 5 लाईन नव्हती 3 4 हा. तितलेच तितले म्हळ्यार नुಡಿತೇರು म्हणून नाव वय वय ನುಡಿತೇರು वय ನುಡಿತೇರು ಪಾರ್ಥೇಶ್ವರನ ವಚನ ಬರೆಯುತ್ತ असताना हा. त्याची ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರತೆ हम्म. त्याची की साहित्य आसक्ती लेख बडकात वयता वय 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 खरं आणि तितले आसक्ती रोखय मागीर तिंत सोर्स इलेले रावताने वय आता टेक्निकली केलो वर्ड्स यूज करलो वय. तिंत करना न्ही हांव वय वय इंत करके म्हण एक नुडीतेर स्टार्ट करले नुडीतेर स्टार्ट करले तेन्ना सिंपल विषय आता लोक पुरा 2020 इंत वय 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 पटापटा जाऊ काय कोणाक पेशन्स ना ना ताळमी ना आर्टिकल चितले पुरसत ना ते लोक तेकाचे 2-3 वाक्य भितर पंच तेका मस्त इंप्रेस जाऊ काय तशी बरें म्हणे आलोचನೆ कर ನುಡಿತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करले 2020 जुलै 20 त्याने केन्ना स्टार्ट करले करलेले डेली एक बरेचे स्टार्टिंग म्हाका मस्त विषय बडकात असले बरयत गेला 4 लाईन मागीर मागीर चॅलेंजिंग हांव म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही सकाळ मध्ये 3 घंटे उठून फिशिंग म्हाका 3-4 घंटे उठकायचे डेली अभ्यासार पडला म्हणता वय ते आता फिशिंग वचना न्ही हांव वय वय बरेचे काय करे मग बरयत रावचे वय वय त्या टायमार हे नुडीतेर बरेचे ते चिकी लोकां आकर्षण जावंक लागल्यार एक लायक एक फोटो सिलेक्ट कर एडिटींग कर मागीर फर्स्ट विचार कोल येता तेका चित्र सिलेक्ट करचे आता चित्र पळयतना कोल विशय येता 5 घंट्यान एक 5:30 वरता माइंड फ्रेश त्या टायमार चड जावन बरयता हांव नुडीतेर ते कसं गेलं मग हांवें स्टेटस घालून म्हाका पेटोवन दी म्हणून मस्त लोक सांगाल सुरू केले तेंगे स्टेटस घालून आता कसं गेलं मार ऑल ओव्हर कर्नाटका उणे मार 500 लोक तितले तिंगे स्टेटस घालून घेतात ये नुडीतेರು जावं काय टीचर्स मस्त लोक लायक येता पुತ್ತूರು ಸುಳ್ಯ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರೀ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ असता बट ಕೆಲವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಂದ कसा म्हणटा त्या जनाक मादरी जावका आणि तागेले जीवन आता कसले उज्जीवन करचे खातीर कसं परत कोरी येता म्हणून तुम्ही इंडायरेक्ट जावन डायरेक्ट जावन सांगला म्हळ्यार ते म्हळ्यार तुम्ही सांगले खरेंच ते मागीर एक फ्रेंड आसा 5 घंटे एक दीस कॉल केला तेणें नुडीतेर घालून 10 मिनिटान कॉल केला तो कोलकी एक बॅड जेर असले की करेक्ट नुडीतेर वाजला तो वाजून तेका ना हांवें योचना केलेले रॉंग आसा म्हणून म्हाका कॉल कर तुगे नुडीतेर वाजले हांवें कोलकी एक बॅड योचना येयले ते सोडले तुगे नुडीतेर हें केलं हांव माइंड फ्रेश जालें तेंचे म्हाका रक्षण दिल्लें म्हणून तागेला इंडायरेक्ट 5 घंटे कॉल केला तेणें पळय म्हळ्यार त्या टायपार ते इम्प्रेस जाता तुमकां मस्त खुश जावं बारीक विशय असले काम कितले कश्ट काडतात ते विंगड विशय जाल्यार असले एक मनशाक ताका तागेले टोटल एक अंडरस्टँडिंग चेंज जालें पळय नाजाल्यार ते खंय वत म्हणून गोत्ता फक्त कसले एक अवघड करून घेवचे चान्स हांवें 200 जाले तेन्ना बंद खर्च करून पळयले 1000 जाले तेन्ना बंद करून पळयले बंद हांवें एक 7-7.5 घंटे 8 घंटे भितर पेटना जाल्यार म्हाका सुमार मेसेज येता नुडीतेर ना तुमगे नुडीतेर हांवें मस्त लोक विचारता मागीर एका कलेगान येवन विचारता नुडीतेर तशें सोडचें जायना तुमकां 1990 जाले आनी एक 10 जाल्यार 2000 नुडीतेर मागीर कितले वर्स जाली साधारण 5 वर्साचेर धरले 5 वर्स दांट येयले 360 वय 5 वर्साचेर दांट येयले आता तुमकां प्रेसाची निमगितागी ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನುಡಿತೇರು ಬರ सागर साम्राट पेपराचे डेली घालता आसा तेंगे पेपरार तेणी तेंका व्हरता तेणी सांगता आमी फस्ट तुमगेले नुडीतेर डायरेक्ट घालता आसलेले आतां तेंगेले त्या उंतलिकात सागर साम्राट पत्रिके म्हणून बरयता तांकां मस्त लोक स्टेटस घालता की आमगे पत्रिकेचे काही कुडगे नांव जाता न्ही तेका तुगे नांव रावता आमगेले पत्रिके नांव व्हरता एक सायड रावता तेणी व्हरता घालीत आसतात म्हळ्यार नुडीतेर मस्त लोकां खातीर ते तेंका डेली ते स्टेटस घालना जाल्यार कोलके सोडले अशें अभ्यासार पडचे सकाळी उठान च्या पडल्यार मात बाकीचे काम मुखार आसा तशीच तुमकां नुडीतेर वाजून केला जाणा नाही तांचो लायफान केन्ना चेंज जावं तुमी सांगना वता एक एग्जाम्पल सांगलें असल अनेक मनशांक पळयलें म्हळ्यार तेका तेणें काम करचे जाग्यार एक टॉर्चर टायप आसलें त्या दीस तो तेका कोण टॉर्चर दिता तेका जोर करता म्हणून मनांत निर्धार करून तो रेडी जावन आसले काय
त्या दीस मागीर नुडीत येयले योम चिकी साधक होय चिकी लायक काम करता ते चिकी जलस छोटा जळ होय सहज त्या दीस गायले नुडीत येता आनी वाजून सांगले म्हाका कसल करता हांवें गायलेले दर्यात म्हळ्यार पत्तर रावता हे दर्याचे मोज येत येत पाळ येत असता वत असता वत रावता जाल्यार बंडे थंगा रावता ते गट्ट पत्तर गट्टी रावता दृढत हे कोणाले विचाराक ते विचारिता जायना तशीच आमगे जिवनात आम्ही साधने करीतोय काय येताय वयताय सांगताय पोटा जाळे करताय पुरं करता पुरा असत आम्ही चल त्या वडले त्याने कसले यांचं गेले म्हणार आणि स्कुला ते स्कुलाचे तो मास्टर आणि स्कुलात वच्यान कल्ले करचे ना मागे साधने म्हाका तेन्ना पोटा जाळ करना म्हणून तिगे कळचे रॅश शेवचे गलाट करचे नाका म्हणून निर्धार केले सांजेर कॉल केला तेणे हांव चेंज जालें मागीर मायंड चेंज करून वाजून चेंज वाजून चेंज केलें म्हणून म्हाका खुशी म्हळ्यार आमी उरयले जे न्हू 1000 लोक चेंज जाता की ना की एक 2-3 जाण चेंज इतलेच संघर्षणाची चेंज जाल्यार या तुमकां फोन केला सांगा ना कितल्या म्हाका तांकां कसं एक ना म्हणून सांगूंक एक ना म्हणटा हिच म्हाका गुतनातले मस्त लोक स्टेटस घालून घेता केल्लो लोक नांव चेंज करतले तास खाले आशिल्लें संत वेळार मने माडी शब्द आशिल्लें हांव डेली एक 30-35 निमिष ताका दिताच बुरेचे तितलें काम जाता म्हाका नाही नागराज मनेक म्हाका दिसता आमी इंग्लिशांत मल्टी फेसेड पर्सनालिटी म्हणटात वचच तुमकां हरी एक मनशाक विंगड आय आज तूं बरोवचें बरपी तुमी उलोवचें तुमी कन्नड पंडीत उलयत जाल्यार ताका नात्तील केलो तुमी हें करून तांचो साधन करचेच पळय इट इज समथींग रियली ग्रेट आतां तुमकां आनी एक विशय येवच म्हण जाल्यार तुमगेले यक्षगानांत हांव वेस पळयला ताजे खातीर सांगता आसता तुमी मोस्टली म्हाका दिसता यक्षगान आमगेले करावळी केले बट एक चेंज हांव कसो पळयत म्हळ्यार तुमगेले हे उडपा दांटून ब्रह्मावरा गेल्लो म्हण जाल्यार बडगोती तरी तुमी बडगोती ठाणांची आसले गोत्ता म्हाका गोत्ता शब्द तुमकां बट हांव तुमगेले पळयल्यार तेंकूच टाचेची एक वॉट्सॅप बारी हें पळयत आसता हांव केलो पटी असले एक तुमकां तूं कोड्याल आयल मागीर म्हळ्यार मंगळूर आयल मागीर जाल्यार विशय न्हय न्हू कुर्दाकूच तुमी तांचो आकर्शण जावन सगळी आसले आशिल्ले हांव 6वी क्लास आनी 7वी क्लास आसतना गुज्जाडी गव्हर्मेंट स्कुलात यक्षगान भयंकर यक्षगान त्या स्कुलात जाल्यार म्हाका चंद्रहास हेब्बार म्हणून एक मास्टर आसले तेणे यक्षगान शिकयता वार्षिकोत्सवात चोणवाल एक प्रसंग टीचर्साल एक प्रसंग आनी हाळे विद्यार्थी तिंगेल प्रोग्राम भारी व्हड स्कूल ते आत्ते व्हरता गुज्जाडी वय वय गुज्जाडे तुमकां आसा गुज्जाडी नरसिंह नायक गुज्जाडी तांगेले हे आसा त्या स्कुलात भारी यक्षगान भारी तांगा तेन्ना हांव 6वीत आसतना सुदान वाकाळागत एक सान पार्ट केले शंख लिखिता म्हणून नेक्स्ट 7वीत गेले तेन्ना आतां सिनियर तेन्ना एक व्हड पार्ट दिले अर्जुनाल पार्ट दिले हेब्बर मास्टरान पुरो हेज्जे शिकून हें केलें भारी आसक्ती तेजे नंतर गेले स्कुलात खूंय यक्षगान ना म्हाका खूंय आनी यक्षगान वेश करचें मेळना जाल्यार खूंय यक्षगान पुढे गेले तेन्ना पांय बोल्ले कडेन पांय हेज्जे घातले म्हाका एक यक्षगान पार्ट दिवंक पोरसार करचे मागीर हांव मंगळूराक मागेले काम पर्पज एकात येयले तेन्ना अळिके सत्यसाई स्कुलात गेला यक्षगान पळयचे मात्र हांगा तेंको तिट्टो पळयचे बडाक तिट्ट हांगा शिकलेले सान आसता खंय तरी एक वचन शिकाय म्हणून घेतलेले आसतना एक फावटी मागे पुताक थंय सान एक UKG LKG आसता ताका रवी आलेविरा म्हणून सरावी यक्षगान कोडी गुरू वय तेन्नी लायक यक्षगान शिकयता तिंगे लागीं मागे पुता सोडले तांगा विजयलक्ष्मी निड्वाण हे म्हणून एक लेडी तेणी बरें असेल यक्षगानात लायक नांव आसा तेणी सांगलें तुगे पुता तुमी शिकयका हाडल्या वय तुमकां यक्षगान आसत तुमकां पात्र दिवचें आमगे गुरू कडेन सांगता म्हणून सांगलें रवी आलेविरा सांगले तेन्ना तेणी एक बाला मेन देवेंद्र बालाचंद राक्षस बाला जावन आसा सांग तांकां स्टार्ट केलें तांकां चिकी एका दिलार कोले पार्ट दिले करता म्हणून तेंकां हें जालें
रवी अलेविरा मार प्राय यक्षरंगात प्रयोग करचिंत नाव ना मस्त मस्त केला होय पैर पैर आम्ही केला होय कोडूरचे माता अमृतानंदमय विषयांतू हांवें आशिल्लो तशी आम्ही केला यक्षगान तशी तेका नवे नवे तेगेले प्रयोग चेळ असले शनीश्वर महात्म्य तू शनी पात्र दिले करले शुंभ पात्र दिले करले तडपे किरीट दिले करले नाटकीय किरीट रावण पात्र तिसल करले भीमन मुडीर करले वीरभद्र वीर त्यांनी एक बरयलेले प्रसंग असं वीरेश वीरेश किंतु वीरेश पार्ट करले यामा पार्ट करले ताडपे किरीटाचे ताडपे किरीट केसरी वय मागीर पयर पयर केला बाल हे पार्ट केलं मेन पार्ट प्रकारले आणि तो रवी अलेविरा इज वन ऑफ द जेंटलमॅन या विशयांत कितलींय जाणां दोळ ना चेडू अशें कळटा शिकयता आणि फिजिकली हँडिकॅप्ड चेडू हांगसर असल पुरा मस्त काम आनी मार आतां ताणें बाल सरायू बाल केलें पुढे आतां बाल ओट्टीन ओड जाला पुरा जन पूर्ण ओड चेडू सानी त्यांनी ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ चड सम सम आते वय आते पूर्ती शिकन रंगा वयचे वय ते करेक्ट जाल्यार पूर्ती शिकनातले तो तेका एक टायमार निराश जावन तो वापस वयता येणी तशें करना निराश कोणाक करना तो येवन यक्षगानात एक 4 हेज्जे शिकला तेका एक अवकाश दिता तेका प्रेरणा जाता आनीक 2 हेज्जे शिकता तेन्ना तूं आपणीतल्या केतां तूं वयर वता ते एक आकर्षण आयकांत टायप आकर्षण दिवचे तेंकां मस्त तोडगेस दिता तेन्ना कसं जाता यक्षगान जोडलं पडलं जाल्यार उदरान वयता वयता समा लायक गाडी कोणा आसा तो रावता तो खंडीत रावता तशी त्यांनी अवकाश दिवन पळयता म्हाका त्यांनी अवकाश मस्त दिले का म्हाका खर्चेक यक्षगानात आणि तुम्ही ते बंडाचे वेश चेड करची महिषासूर व्हरता करले महिषासूर पार्ट व्हरता त्यांनी दिले किंवा एका महिषासूरला करता म्हणजे त्यांना विश्वास येयले आयलो दिले प्रॅक्टिस तितले येता आता 1 महिना आसतना तो सांगता रवी अलेविरा सांगता येते प्रोग्राम असतो तुका म्हळ्यार महिषासूर रेग्युलर प्रॅक्टिस यो म्हणून रेग्युलर प्रॅक्टिस गेले म्हळ्यार करेक्ट जावन ते 1 महिने करेक्ट आमी रेडी जाता रेडी जावपाक तर डेली वचत आसा हांव शिकल फुडें शिकल्यार मागीर आमी एक कोंकणी सांस्कृतीक संघ म्हणून आसो आमचो जावपाक 7-8 कोंकणी यक्षगान केलेला ताणें मागीर नेतृत्वारी फुडें जाता आशिल्लें तेन्ना रवी अलेविराक हांव गुरू म्हूण मानून ताका काडून आमगेले पुरो टिमाक ट्रेनींग केलेलें फर्स्ट आमगेले महिषामर्दिनी तांकां महिषासूर हांव महिषासूर घाल म्हळ्यार लागोच्या बहीण करता जायना बॉडी लावका म्हणटा बट तेन्ना तें धांवन गेले तसलें तागेलें तें म्हणटा हांव ताका केन्ना एक शाबासगिरी दिवची आसा म्हणल्यार दिसांनी हांव व्हडलें केल्सां म्हणटा दिली म्हण कोंकणी नाटक कोंकणी बोलचें ना बरोचें हांव मागीर सो ती पद्य कोट्टर साकनान बरी वसल बरो तशी मस्त एक सुमार 8 भाशेन तेणी बरयले वय बाय यक्षगान करले तेणी वय बाय बहु भाशा खालावयता ते बहु भाशा आनी श्रीवेश तागेले पळोवचें हांव ताका प्राय घेतली जाल्यार आतां तो नाट्य दावो त्या पुरो बारी लायक 60 तेना पडे ते अरवತ್ತು जावन फेमस जाल्ली दिसता ग्रेट वय वय 62 ताका जाना सपोर्ट करची तें एप्रिसिएबल केन्नाय कळवा कोंकणी नाही असो बट कोण सान भुरगे गेले तर तेंके आपडून उरलो ना ना मस्त हें करता त्या विशयान 2 उतार ना वय 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 भारी करेक्ट तुमगेले तर हें बरपी जाल्लें यक्षगानान जाल्लें योगा पटू तुमी तेंगे शिकली म्हूण योगवन सिद्धवना वय शांती शांतीवना धर्मस्थळ वय वय आतां तुमी एक शिक्षक वय न्हू तेन्ना तुमी शिक्षक चेडवांक एक ह्या विशयांत पुरा कशें तुमी एक तुमगेलें आशिल्लें तें दारेर येवद म्हणटाची कशी करताची असेल पण तुमी दावका मुखार येवका म्हणून समाजाक तुमगेले कोडुगे म्हणचे आम्ही रंगकलेत असल्यार नाटक यक्षगान इंत आसल्यार आमगे चुणोवचे प्रभाव पडता म्हाका हांव कलमंज स्कुलात आसतना मागीर एक नॅशनल लेवल मेडल येयले तेन्ना एक च्या येवन सांगलो सर तुजे पळोवन म्हाका बाळ हें जाला मोटिवेशन जाला हांव बी एक लायक कॉलेजा वच्यान स्पोर्ट्समॅन जावन येता म्हणून सांगला तो मागीर तो वयता की ना की ते सेकंडरी तिगे मनात येयलें हांव म्हळ्यार एक स्पोर्ट्समॅन जावं काय म्हणून तशीच आम्ही कसं आसता आमगे चोणाचेर ते मोटिवेशन जाताच आनी नाटका यक्षगाना इंत पुरो आसता चोणवा तेंका धैर्य येता हांवें आमगेले स्कुलात मुलाकाड स्कुलात नन्ना गोपाला म्हणून एक नाटक चोणवाक शिकयलें तेणी वार्षिकोत्सवात घाल्लें 50 मिनिट्साचें एक नाटक तें
आता तुम्ही योचना करा आता पुरा फिल्म डान्स असा चुणवा वय चेडू अट्रॅक्शन जाल्लें फिल्म डान्स मा गेले तेंका करेक्ट आणि 5 मिनिट 6 मिनिट अवधान ना तेंका वय वय सम तांगा नाटक 50 मिनिट वय करते पुढे जाणार म्हळ्यार- परत 3 घंटे वय- वय, साडेतीन त्यांना अनेक चेड असलेले चडशी. आता 50 मिनिट करचे म्हळ्यार म्हाका भारी चॅलेंजींग तेंका पुरो एकात फिल्म डान्स मागीर दुसरे डान्स पर अट्रॅक्शन जाता ना तिंत रुवून घेवन एक चेल्ले आसा तेजें नांव रेणुका म्हणून तेका मेन पार्ट दिले ते एकले चेंज जावन आनी पुरो चेंज जावन जावन मोठे वार्षिक असो करले पूर लोकांक सांगले नाटक लायक आसा म्हणून. ते एक खुशी वय आमगे तृप्ती एक चोण- भावना आमकां येता आतां. वय आमगेले चोणवाक मेळ्ळे आमी कसं दिवचे ते आमकां गुत्तरलेले एक प्रतिभा जाल्यार आमगे चोणवाक आमी दारेरीचे वय. आमगे पाठात आतां म्हाका ते नाटकीकरण पाठ केलो रावता पंजारा शाले बिल्ला हब्बा हे सगळे केलो पाठ आसा त्या पाठ करताना आमकां एक रंगाचे परिचय आसला रे वय ते- तांगे एक स्पेशल जावन करू वय ना सांगचे रिती चढतात चेंज जाता वय वय ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಠ ಖರ್ಚಕನೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಠ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನ चेंज मस्त चेंज चुणा भारी लाईक करता वय. मकोर ते एक नाटक 4 दीस 5 दीस करता तेंगे भारी खुशी येता तेंगे कडे येवचे सांचे त्यांनी करता अशें म्हळ्यार हांवें सांगचे कोण चोणवा कडेन सृजनशीलता वय. क्रिएटिविटी वय. पूर्ण लोक एक टाईप कलर आम्ही स्पेशल जावन करे वय. आग लगाना म्हणटात आमी तांकां चिकेची होय उब्बारून दिवचे मागीर एक उजो लागून सोडच्यो वय. तांचितल्या तेणी करता करता तर आमी ऑब्जर्व केल्या पुरो मागीर गायडन्स आमगेलें जाल्यार मागीर तृप्ती. आता इंजिनियर करता 100 लोक इंजिनियर करून 100 लोक इंटरव्यू येयल्यार इंत कोण स्पेशल आसा म्हणून सोदताय ते वय. तशेंच आमी तेंकां हे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज केल्या तर एक तुम्ही सांगला अशी एक आग लागयल्यार वय तेन्ना खंडीत तांगा विन जाता वय वय अनेक नागरिक सर कसं बस तुका हें पुरा जाताना चेडू तुमकां एक तृप्ती भावना येता एक आनी दोनींचे केन्नाय तांणी आसता तेदो चेडू विसरनाच असेल पुरा म्हाका आतां पळय आतां तुमी सांगताय पळय कोण एक नायकू आनी एक मागीर प्रेरणे म्हूण तशीच आनी खंडीत हे खंयचे एक रिलेटिव्ह फिल्डांत तुमी इतलें सांगिल्ले फिल्डांत वयर येयला म्हणून जाल्यार ताका तुमगे उडगास आसता तें एक उडगास पुरो आमगेलें कसं म्हणटा सार्थक जीवनद एक निच्चणिके गेले तें आसल्यार पावता आमकां तसं आता तुम्ही पळयताय टीचिंग प्रोफेशन दादले मनीस येवचे उणे रिजर्वेशन बी चड कारण आनी लेडीज चड चेड इंत येवचे संख्या उण जाल्यार आमी लायक टीचिंग करले म्हळ्यार चोणवा बी आमकां लायक करताय बरी लेडीजाक मात्र न्ही जेन्ट्स करता लायक करता केन्ना म्हळ्यार आमी आमगेले प्रतिभे तेंकां दिखेक वय वय आनी आमकां पळोवन तेणी शिकताय वय आमगे मास्टर शिकता आमी बी करताय वय त्या भावान येयले म्हाका खंडीत तेणी नाही आता आम्ही सान असताना आमकां शिकले मातसो उडगास दोन फॉर सम रिजन्स ताचे कारण आसता आमी ताका उडगास दोन आज इतली वर्स जाल्यार आमी आतां मानतात जाल्यार जाल्यार त्यात कारण आसता तशीच त्या टिचर्सां केन्नाय ज्ञान विसरनाच असं एक हें आसता त्या ताका कसं म्हणटाची तांचं ते दवरून घेवका तागेले तें एक ग्रेडेशन तें दवरून घेतल्यार मात ताका एक चंद आयची टीचिंग फील्ड भारी चंद ते म्हळ्यार तिंत आमकां बेळवा जाता चोणवाक बेळसी जाता वय मागीर आमगे कडेन कसल प्रतिभा आसा ते पुरो तांकां वय गेलो जाता वय वय समज पाठ करता वय वय. आनी मस्त आमकां विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमात वचचे जाता पुरो एक टीचिंग फील्ड बेस्ट वय 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 आतां नागराज कारवी आमकां एक तुमगेले केलो फुडले फोटो कलेक्शन्स आसता आमगेले ते एक पळय हांगी कसं दाखय हें पळय हें म्हणल्यार पय्यांक सरपळी हें पद्मासना भंगी आत्मासन भंगी भंगीचे ही जुरडी दवरता तुमी वय रेडी जावचे आं. तांकां पुरो तेणे ते तांकां आमगेले मल्ले स्वामी सर आसा तेणी बावट धरून रेडी जाला ग्रीन सिग्नल कार्ड दिवचे दर्या लागी घेवन रावले हो 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 आतां दर्या एंट्री जावचे टायम हय पद्मासन भंगीर तशी सरपळी घालचे ते पाय सरळ घाल्या तुमकां पांय सरपळी घायला तांकां प्रदीप सर म्हण आसाय तेणी ते लॉक करून ते लॉक तेणी तेन्ना घेयले हो हो पूर लोकां घेतरान मस्त एक रिस्की जॉब बट तुमगेले धैर्य एनस गेला म्हाका एनस हांगा केल्ले वयर सदा योगासना द्यायचे हांव मागीर तुमी बागसून आसा तुमगेले वयर बसलाय वयर. दोग जाण बसल्या चक्रासन ते हां. बैंदूर डिग्री कॉलेजात असताना तुमी करलेले वय मागे बरा नानकलो अशोक म्हणून एक फ्रेंड आसा
तो तिगेले योगा आणि मागेले योगा मिक्स करून करचे आम्ही कोणी तर अवकाश कोणी असं स्टेजार त्यांना पुरा आम्ही वचन करत असलेले स्कूलात हे प्रोग्राम केलं मग आत्यावर तर उडास असं कसं मारे तांकां पुळक येयलेले सुमार ओल्ड स्टुडंट्स पण असलेले त्यांनी आमकां जाऊन आपण ₹75 कवरात घालून दिला तुमगेले बेस्ट जेले म्हणून मेमोरेबल ते केलं अभिनंदनीय भारी खुशी होईल प्रशंसनीय तसे आम्ही स्टेजर मस्त प्रोग्राम दिले आणि अशोक खोडेरी म्हणून ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಯೂರಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನ ಗನ್ ಮಯೂರಾಸನ ಗೆಲ್ತಿ पद्मा मयूरासन पद्म मयूरासन होय तुम्ही पाय मयूरासनाची की बॅलन्स करते इडी बॉडी बॅलन्स करचे यावर डिग्री असताना काढले पोट ओहो डिग्री तुम्ही शिकताना वय वय यामुळे यामुळे दर्या होईल की नाही 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 तशीच सेम ते दोन्ही बॅलन्स करते ते भारी कष्ट ते हाताने बॅलन्स होय आत्ते जे आहे ना ते त्यांनाची की बॉडी बॉडी सपर असले जात असले शीर्षासन होय शीर्षासन घालणं पद्मासन काढला जमनी लागायची इथलं काढलायचं हे रिसेंट एक 3-4 वर्षापाठी काढले सेम पद्मा मयूरासन आता ಬಿಗಲ್ತ ते ವೇಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ರಜೆ ದಿತ್ತ असले ಮಳೆ ರಜೆ ಅಪಾಸ್ಯ ಖರ್ಚಿನ ನಕ್ಕಮ್ಮನ एक आर्टिकल उदयवाणी बुरेले ते मस्त व्हायरल झालं इडी ऑल ओव्हर दक्षिण कन्नड उडुपी जिल्हे कासरगोड त्यांना एक म्हाका दिसता एक 2 वर्सां पहिली म्हणून दिसता एक डीसी चड रज दिली म्हणून काडू आणि ताका रजे डीसी म्हणून नाही नाही ताजी फुडलो होय सेंतील म्हणून ते टाइमवर कॉलनी असे त्यांना त्या टाइमवर मस्त राजे दिसता पूर्ण सांजे कसल मार राजे दिता कसल्या जलार हंग एक सुಳ್ಳೆ असा गाव असा बेळतंगडी असा हಳ್ಳಿ असा कुग्राम असा तांगा पर्यंत चुना मस्त कष्ट मागीर रावच्या काही त्रास पुरा मंगळूर सिटीतले बिल्डिंग नी कितले सिटी आशिल्ल्यान कळना ते हळ्ळ्यांत वताल्यान कळत जीर्णावस्थेले स्कूल असा खंय तर जोर पावस येवन पडचे कितले रान आनी असा तेजी बागी बरयले मस्त लोकां इश्ट जाले मस्त लोकांना स्टेटस घालून गेलेले आर्टिकल ते उदय म्हाका दिसता तुमी हेंय बरें लागी म्हण ते आमी कसल ते रज कितले मेळटा 10-12 दीस रजाक आमी कॉम्पन्सेट करून सॅटरडे फुलर करताची म्हण शिक्षण येयल्याक तुमी बरें उडूक आसा म्हाका हत्ते वर्ष फुल डे करीत असा कैसे ಮಳೆ ರಜೆ ಜಾತಿ ಮಳೆ ರಜೆ ಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ನಾವು ದೂರ ಉಳಿಯೋಣ ಮಂಥನ ಕಾಲ म्हणजे 3 महिन्याची पावसाळी दर्यात पावसाळ्या टायमार दर्या कंप्लीट लॉक करून घेता कोणी येऊचे ना तितले रफ जाता दर्या त्या टायमार कल्ल्याक तेका संतती जावची कालगी वय नाही त्या संतती जाल्ली मागीर मसाळे वय हे तांती घालणं वय त्या टायमार पील करचे टाइम त्या टायमार डिस्टर्ब ना कोणी फिशिंग करचे ना वय कोणी एंट्री जावंक ना तशी दर्या ते कळून गेले ते एक नियमच ना आता वोटाक आनी त्या टायमार सोणान ते ना वचना रूल प्रकार वचना वय वय त्या टायमार संतती चेड करून त्या टायमार आम्ही वयचे नाका म्हणून तेज बागी लेखन एसीचे 200+ लेखन बरयला उदयवाणी ग्रेट 15 उंच येयले उदयवाणी रोड आणि तुम्ही ते दर्या बगले नसून तुम्ही तांतू इन्वॉल्व जाले पुरा गोत असता नाही जा वय प्लस काय हे नाही काल्पनिक नाही वय मागील अनुभव कसा असा त्या बरयल्या उदयवाणी उपयुक्त लेखन भारी हे ಪೂರ ಉದಯವಾಣಿ ಲೇಖನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲಿ ಅತ್ತೆ ಶೇಳಿ रावतानी वय 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 शियान टाइम शेल टायमार दर्यात वन्नाले म्हणून पोंचे वयताय ते मासले प्रकार पुरा तड येता ते केलो ते स्टिंगरे म्हणून मासले रावता तेजे कांट लागचे असल प्रजातीचे डेंजर रावता वन्नाय काय म्हणून ते आर्टिकल प्रिकॉशन वय कसं गेव काम वय वय हे तुमगेले ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಈಜು म्हाका दिसता तसल दाखलपणी दोळखणी पगार मिळत त्या पद्मासनार करल पद्मासनान काय जागतिक मटात फस्ट ते रेकॉर्ड तुमकां ते 1 किलोमीटर ते बावट घालेल थंगी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट म्हळ्यार हांव थर्ड येवन भायर गेले न्ही दर्या मध्ये ते ताणें पाटी दिखत असलेले तेणे खारावळी कावल पडे तेंगेल बोट ओड तेका तेणी थर्ड येवंक जायना ते मस्त एक खुशी विषय तुम्ही त्याला तुमगेले उदय साधन ते तुमगेले साधन पळयता उदयवाणी प्रजावाणी पुरा कोयमार हंगा
दक्षिण कोरिया देशाचे हम्म. वेबसाईट हा. दुसरे देश वेबसाईटात राहिला ते न्यूज वय न्यूज येयला ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले समाज आणतो त्याने कोंकणी उलो पिलो कास म्हणून आमक मस्त खुशी नागराज हे म्हणतो उदय म्हणे गेले यक्षगान चायले हे पंचजन राजवेश अवे पंचजन पांचजन पांचजन्य प्रसंगात पंचजनाला वेश केला पंचजन्य वय पंचजन होय कुत्तरी महिषी कुत्तरी ಕಿರೀಟ वय वय महिषी महिषी ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ತಂತು होय. ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಇಂತ ಮಹಿಷಾಸುರ महिषासूर वय अनेक राजवेश ರಾಜವೇಷ हे आमगेले वय शिक्षण तडपय ಕಿರೀಟ म्हणा शिक्षकांनाचरणाचे दिस आमगे स्कुलाचे 15 मिनिटाचे प्रोग्राम दिले तिंत मागेले यक्षगानाचे तडपे किरीटगान ऋषिवेश सांदीपन सांदीपनी मुनी वय गुरुदक्षिणे प्रसंग गुरुदक्षिणे सुमार पटी करला ते लायक वेश देवेंद्र मागे पूत देवेंद्र बाला किती वर्ष का तेका ते 4 क्लास तो 9 वर्ष 9 वर्ष हय. तुमगे बायले ते गाणी बायले टीचर कर्णागी कसं नाही हे इंत म्हणाल ते किरीट असं वय बेल्ली किरीट ते हो ते रवी अलविराया 60 इयर्साचे अभिनंदन एका तेंका ते गायले किरीट ते त्याची की वेट चेड असा बेल्ली किरीटने मस्त इಪ್ಪಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ दिले तुम्ही घालून विभीषण विभीषण आणि कर्णाल साधारण वेस युकुले तशी तुमगेले मस्तीतले उलोवन खुशी जाली आणि तुमगे अखेरी जाऊन आम्ही अखेरी बागाक गेले संभाषणाचे आमगेलो भाषा चर्चा मस्त विषय कोळचे आणि मस्त विषय ज्यांना कळो आमगेले विक्षकाक म्हणले उमेदी मेगेले आशिल्ली ते सार्थक जाल्ले म्हण लेखता आणि अखेरीक तुम्ही एक युवा जनतेक तुमगेले एक संदेश दिवका म्हणून तुमगेले दिता युवजनते कसल मार फर्स्ट आम्ही कसल काम करता ते काम करेक्ट कन करके फलापेक्षा देव दिता सम आणि आम्ही क्रिएटिव्ह जाऊन राहू सामान्य जाऊन आम्ही कशी राहतो मग हे काम त्याने कशी करले आहे त्याची तशी नाही मागे विभिन्न जाऊन कशी करचे आहे कले मारा ते पूरकडे स्पर्धे आम्ही एक पोस्ट गेल्यार तांका 100 लोक येऊन राहतात 50 लोक येऊन राहतात तांका मागेल विभिन्न कसले असतात ते इम्पॉर्टंट काउंट जाता तेका आम्ही विभिन्न जाऊन राहू आणि कामाकिंत आम्ही गिल कसल ना आम्ही केन्ना सोमारी जाऊन राहता आमका कोणी आपण काम दिना आम्ही कसले प्रयत्न करता आमका काम मेळता काम मेळना पडे नेग्लिजन्सी करचे ना केन्ना बी आमगेले मन सोडून काम करके आम्ही कसले संबळ पागर घेतले आपले तेजे तेका एक न्याय दिवके केन्ना व्हरता न्याय दिता तेन्ना व्हरता आमकां तृप्ती रावता केन्ना व्हरता तृप्ती रावता आम्ही तेन्ना जेयताना आमकां दिसता हे शीत हांवें केल्लें कामाचें शीत ना जाल्यार काही तसं एक चिंता मन आईल म्हणून जाल्यार तृप्ती एक म्हळ्यार तृप्ती मेळता तृप्ती रावके तशीच प्रयत्न करा आता म्हाका गव्हर्मेंट जॉब येवंक आसल्यार हांवें 9 वर्सां एग्जाम बरयला 9 वर्स ब्रेक केला वर्षाक 3-4 पुरा एग्जाम बरयला हांवें लास्टाक हे आंबेरुकाक 10 पत्र मला 1 पत्र लागता तशीच प्रयत्न करके प्रयत्न कन एक न एक दीस सफलता मेळता ना जाल्यार ना प्रयत्न केले तितले आमकां फलां मेळता युवजन सांगता तेच फर्स्ट वचकाय कसले जावं आज योजलेले अनेक दीस येता आज मागीर मेळता आज मेळता म्हणणे एक 5 वर्स सोडून मेळतले 6 वर्स सोडून मेळतले जाल्यार प्रयत्न सोडनाले एक्कू कಡೆ 10 ಎಡೆಗಳು ತೋಡು ಒಂದಡಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಬೇಡ ಒಂದೆಡೆಗಳು ತೋಡು 10 ಎಡೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಚಿಮ್ಮುದು ದಕವನು परमेश्वर भट्टान सांगलेले ते SV परमेश्वर भट्ट वय एक कಡೆ आम्ही स्थिर जाऊन रोवन तांगा फोन कणके वय उदा मेळता मेळाना एक आळ काढले मेळाना वापस अंगणेकडे इंगणीकडे वयचे नाही एक्कू कಡೆ गट्टीदन प्रयत्न करायला मेळता अशीच मागेले ते हांवें BEd करना पडे मागे अशी मुस्तक BEd करले असते तेणे दुसरे फिल्डाक गेले जावन तेंका 1 वर्स टिचींग केले 2 वर्स केले दुसरे कडेन गेले काही प्रयोजन ना
ఎక్కువ कडे राहून तांकां प्रयत्न केल्यार तेणी टीचर सफलते कडेगी वय म्हणून तशी प्रयत्न करके प्रयत्न केला नाल्यार केल्ल्या प्रयोजन नागराज कारवी मस्त तुका धन्यवाद तुका सगळ्यांक वेळ येवन आमी तुमगेलो एक्सपिरियन्स आमगेलो वांटून घेतले तुमकां देव बरें करो म्हूण सांगता तशीच आमगेले वीक्षका बंधू भगिन्यांक परत एक फावटी म्हगेले धन्यवाद नमस्कार नमस्कार धन्यवाद